आईच्या नावान झाड लावजाय आपण. आईच्या नावान झाड लायता तुम्ही एक तांबयो भरून जेन्ना उदक घालतले तेन्ना आईक बरें दिसतलें आनी तें झाड लायता आसतना आईक बरोबर घेयात आनी झाड लायात. प्रत्येकान लावजाय. लायतले काय लावचे ना. हां. आनी त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी हें लायतकच जेन्ना ती फळां खावपाक मेळटली, कोणाक आंबे मेळटले, कोणाक तरी पेरां मेळटली, चिकू मेळटले, तेन्ना शाळेन हाडून दितले काय दिवचे ना. हां. शाळेन हाडून टिचरीक दियात. आनी त्यामुळे ते दिले जर जाल्यार तें झाड तुमकां सावळी दिता, खावपाक तुमकां फळां दितले. हां. आनी त्यामुळे तुमी हें जर केलें जाल्यार तें झाड खूब व्हडलें जातलें. जशी आई तुमकां व्हडलें करपाक लागून सगळे त्रास काडटा. कामाक वयता आसतली, घरांतलें काम करता आसतली, तुमचें जेवण करता आसतली, तुमचे कपडे धुता आसतली. आनी त्यामुळे तें जर आई करता जाल्यार आईक सांगूं जाय की तुका लागून आपण हें झाड लायता म्हणून. आनी म्हणून मोदीजीन ठरयलें. मोदीजी सगळ्यांक वळखत जाणात मरे. मोदीजी देशाचे कोण ते पंतप्रधान. आनी त्यामुळे मोदीजी आपली आई जाणटी आसली त्या आईक वचून ते पांयां पडटाले, तिचे पांय धुताले आनी येदे व्हडले देशाचे पंतप्रधान आसून आई तेंची तांकां भरयताली. आयज जे सहकार्य ह्या कुटुंबाक मेळटा ती एक देवाची सेवा हे मॅनेजमेंट आपल्या पद्दतीन करीत आसा. आमच्या हांगासर जे पालक आसा पालकाचे योगदान, जे सहकार्याचें योगदान सदोदीत ह्या मॅनेजमेंटाकूय मेळत आसा. हितून सुद्दां हितून भर पडटा. अशे समाजकार्य करते ज्या समाजकार्यकर्त्यांच्या आदाराचेर ह्या स्कुलाचे नवीन नवीन उपक्रम ह्या स्कुलान हाडपाक जाय. डेव्हलपमेंट आनीक जावपाक जाय. ह्या माध्यमांतसून अनेक वेळा मॅनेजमेंट आपले प्रस्ताव हाडीत आसता. आतांच जो प्रस्ताव येयल्लो आसा तो आमी खासदारां कडेन सुपूर्द केल्लो आसा. आनी हांव पालकांक आनी विद्यार्थ्यांक सांगपाक इच्छिता की सगळ्यांत टॉप प्रायोरिटीचेर ह्या स्कुलाचे जे प्रपोजल आसा ते आमी फुडें व्हरपाक सदोदीत काम करीत रावतले. ह्या भुरग्यांचे उद्दारा खातीर, ह्या भुरग्यांच्या उत्कर्शा खातीर, ह्या भुरग्यांच्या आनंदा खातीर आमी सदोदीत कार्य करीत आसतले. म्हज्या मतदारसंघांत 12 स्कुलां आनी 2 हायर सेकंडरी अशी 14 इन्स्टिट्यूट आनी हे 15वें इन्स्टिट्यूट स्पेशल स्कूल अशे मेळून ही जे स्कुलां चलता आनी त्या स्कुलाच्या माध्यमांतसून आमकां भुरग्यांची सेवा करपाक जे मेळटा हेजो आनंद आमकां खूब मेळटा. भुरगीं आमची सगळ्या स्तराचेर डेव्हलप जावची. एकाडेमीक वर्सान तांकां सगळ्या भाशेचें ज्ञान मेळचें. स्पोर्ट्स म्हणा, कल्चर म्हणा, एज्युकेशन सेक्टर हे सगळें डेव्हलप जावचें म्हणून आमचें मनोगत आसा. आनी आमच्या वैयक्तीक प्रयत्नामुळे आमी हे भुरग्यां पर्यंत हाडपाचो वेळोवेळी प्रयत्न करीत आसा.